आदित्य सराव 10वी एक्सलंट शाळेंत शिकता. ह्या माटवान भुरग्यांच्या साहित्याचेर पत्र मंडन करूंक ते गजाना शिकोवपी तशें बरोवपी जावन नवार्दीक मान मनशांक विंचला. ऑलविन सर, फेल्सी मॅडम आनी वेंकटेश सर, तुमी वेदी सोपोवशी. सत्र सांबाळपी ऑलविन दांती फेर्नाल हांची वळख करूंक फुडें येता. सेक्रेड हार्ट स्कूल शेकर हांगाची 5वीची विद्यार्थीन डेलिशा मारिना डिसोजा. पेर्नाल गांवचे ऑलविन सर वृत्तेन शिकोवपी. सांतेकट्टे मिलाग्रीस इस्कॉलान ते शिकयतात. बरोवपी जावन ते फामाद. कोंकणी पत्रांनी अंतरजाळींनी तांची चिंतपां बरीत अंकणां, लेखनां, विडंबना, कविता पायस जावन आसतात. वद्धुवरंट तांचे प्रकटीत पुस्तक. टीव्ही निरूपक जावन, कार्यनिर्वाहक जावन, फिल्म नट आनी हास्यांगर जावनी कोंकणी संवसारांत ते फामाद आसात. आयची सभा ते सांबाळटात. संचालक रॉनी बाब क्रास्तान ऑलविन सर हाका फुलां तुऱ्याचो मान भेटोवचो. देव बरें तुका. आनी आतां फेल्सी मॅडमाची वळख करूंक फुडें आपयता जेरोजा शाळेंत 8वेंत शिकची जेसिका शायना डिसोजा. आयची प्रबंध मांडपी आसा फेल्सी लोबो दे रेबायल. ती व्हडली मायच्यो काणयो आनी आधुनीक भुरगीं कशें संवहन करचें आनी कसो संबंद घडचो ह्या विशयाचेर उलयतली. तिची मोटवी वळख. वृत्तेन शिक्षकी जावन आसची फेल्सी लोबो दे रेबायल कोंकणी साहित्य शेतान वळखीचें नांव. प्रस्तुत ती सान लुईस हायस्कुलान शिक्षकी जावन वावर करता. तिची 3 पुस्तकां परगट जाल्यान. तिच्या पल्वा पोंत कविता पुस्तकाक कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीची प्रशस्ती लाभल्या. तिची लेखनां कविता कोंकणी पत्रांनी सराक परगट जावन आसतात. आकाशवाणी मंगलोर आनी रेडिओ सारंगतावन तिची भाशणां कविता फैस जावन आसतात. आतां मिटकन संचालक रॉनी बाब क्रास्तान फेल्सी मॅडम हेका फुलां तुऱ्यांचो मान भेटोवंक विनंती करता. देव बरें करूं तुका. बोवा पुरबायेन सभेक सैऱ्यांची वळख करून दिल्ल्याक. आतां वेंकटेश सराची वळख करूंक फुडें आपयता सान लुईस हायस्कुलान 10वेंत शिकच्या रतन आर भट हाका. सर्वांक नमस्कार. आयचे तिनी उलोवपी जावन आसा वेंकटेश बाब नायक. ते फुडारांत भुरग्याले साहित्य हे विशयचेरी उलयतल. वेंकटेश नायक मंगळूरचे विश्वविद्यानिलय कॉलेजांतू स्नातकोत्तर वाणिज्य विभागाचे उपन्यासक जावन आसा. तांणी बरयलेले 7 पुस्तक हे आसात. चिगुरू कन्नड कविता संग्रह, वाटे वैले रगत कोंकणी कविता संग्रह, बेंजल आणि बालकृष्ण कोंकणी अनुवाद, रक्तवर्णे कोंकणी अनुवाद, रिच्युअल्स ऑफ रिमेंब्रन्स पैना साहित्य, सीड्स ऑफ चेंज उद्यमाच्यो कणयो, सबल्टन रेझॉनन्स प्रबंध. तांकां कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी प्रशस्ती, गोंय कोंकणी साहित्य अकादमी धावनू सर्वोत्कृष्ट साहित्य पुरस्कार फावो जाला. तशेंची साहित्य अकादमी दिल्ली धावन युवा साहिती पैना अनुदान मेळ्ळा. तांकां संचालक रॉनी बाब क्रास्तान फुलाचे तोर दिवन मान भेटोवंक विनंती करता. देव बरें करूं तुका. आनी आतां ही सभा चलोवन व्हरूंक ऑलविन सर, फेल्सी मॅडम आनी वेंकटेश सर तुमकां विनंती करता. आज पयल्यान पयलें बाब एरिक ओझेर हांचो हांव उगडास करतां. बाब प्रशांत मार्तान सांगलें तें नान तर जाल्यारय तांचें चेतन हांगासर आसा. आनी मांडसोबाण कोंकणीचें सरसंगतीचें बेतलेहेम आमी आदवेंताच्या आयतार आसा. आदवेंत म्हळ्यार तयाराय. आनी ल्हानशा प्रायर एक तयाराय तुमच्या मतींत एक आकटें जावन घालतात, एक कीर्ण जावन घालतात. कोण जाणा फाल्यां तुमी पुलोवन येवंक पुरो.
तुमकां शाईन जायचें न्ही त्या खातीर तुमी इन्स्टांत तुमचे आय डी केल्या न्ही तांतू कितले जाणां तुमची ओरिजिनल आय डी केल्या तांतू ओरिजिनल फोटो केला ना न्ही गेला की सो मात वयर गेला ओके ना जाल्यार सुणें माजर तशें पुरो गेला न्ही समथींग डिफरंट कॅरिकेचर्स पुरो गेला फेसबुकार तुमी नात आतांची भुरगीं फेसबुकार नात कित्याक फेसबूक इज पॉलिटिकल बूक जाला तांतू कमेंट घालूंक आमकां येना सो आमी दुसरे फोटे मात घालता तुमच्या हातांत एक चीट दिल्या न्ही एक बुकलेट दिल्या न्ही तांतू सुमार जाणांचे सोंडयो आहात मुखामळां आसात फोटो आसात न्ही हे खंयचे इयर 2025 आनी मेजून एक 20 दिसांनी नवें वर्स येता 2026 हू नोस 2036 2040 तुमी हांगासर आसाचे तुमी हांगासर आसाचे ते जाल्यार हांव वयर दोन पळयतां ओके तुमकां हांगासर येचे हे खाली एग्जाम्पल हांवें दिल्लें एग्जाम्पल तुमच्या इस्कॉलाच्या नोटीस बोर्डार वा हायेस्ट रँक कितें आसा हायेस्ट पर्संटेज रोल ऑफ ऑनर म्हण आसतलें तातूंत तुमी आसाचे कित्याक तुमी बागी विंचून काडली पर्जा तुमी विंचून काडली पर्जा म्हळ्यार कुशेन गी ना कुशेन गी तुमी हांगासर आयल्यात एक संडे आसचें आमच्या क्रिस्तांव भुरग्यांक तोय असल्या संगती सुजाल्ल्यान आमकां आमचेच म्हणले एक दीस नात कितें आसूं न्ही तुमी बरीं भुरगीं विंचून काडली पर्जा मस्त जाण आसले 12 जाणांक मात्र अवकाश मेळ्ळो आनी ते आज आमी उडास काडटा लास्ट पर्यंत तांचो 12 जाणांचो फोटो आसा आनी हांगासर बाय फेल्सी बाय श्रीयं भितर ती सदैव श्रीयो दिसनान म्हाका आज प्रशांत फादरापाचें तुमी भाशण आयकलें तर जाल्यार समथींग मोर पेप्सीची एडवर्टायजमेंट मोर देन आमच्या काळार पेप्सीची एडवर्टायजमेंट समथींग मोर देन आहा म्हणलें कसलें तुमकां दोळे आसाचे हांगा जावन सरंगो उबरले बरी उक्ते आसात पराग म्हणलें सरंगो म्हळ्यार कितें कायट कायट म्हळ्यार कितें गाळी पडटा ओके कितले आसा सांगेत की नाव डोंट कावंट 20 म्हणटा एकलें देर आर 2 वर्ड्स वॉच अँड ऑब्जर्व पळय आनी पारकी आमी पळोवचें मात कालें बरो आसा म्हूण पारकी नांव पारकिल्यार मात्र कांय बरोवंक शकता आमी त्या खातीर हांगासर बेंडकारांचे चेडे आहले भुरगेच तुमचे बरीस तांकां 1-2 तळये दिया म्हळ्यार बरे वजयला तांणी ताच्या उपरांत आयचे सक्कड कार्यक्रम भुरगींच करतात तांकांय 2 तळये दिया म्हळ्यार ताच्या उपरांत फोटोग्राफरी भुरगेंच ताकाय 2 तळये दिवया म्हळ्यार सकड भुरग्यांक तो विंचला आमी मात एक 4 जाण प्रायवंत हांगासर आसा आनी फादराबान म्हळें लेफ्ट हँड बरोवचें कितलें रायट हँड बरोवचें कितलें म्हणून सांगलें सो लेफ्ट हँड बरोवचें हात वयर काडलें लेफ्ट हँडान हांगासर तेगा ओन्ली तेगा एकच कडेन आसात ती एकच बेंचार आसात व्हेरी गुड आनी कोणी नात लेफ्ट हँड बरोवचें हांव थंयसर आसा लेफ्ट हँडान बरोवचें रायट ब्रेन यूज करतात दे आर व्हेरी क्रिएटीव बाराक ओबामा लेफ्ट हँड मदर तेरेसा लेफ्ट हँड तेंडुलकर लेफ्ट हँड अमिताभ बच्चन लेफ्ट हँड बिल क्लिंटन लेफ्ट हँड एडल्फ हिटलरी लेफ्ट हँड दे क्रिएटीव थिंकींग आसता सो रायट हँडाचे म्हजे तुजे बरी आहले कॅसेट रेकॉर्डर बरी आमी वाचता इस्कलांत वचून वॉमीट करता फेलिसी टिचर चोरली तुमी वॉमीट केल्ल्यान खंयचें बरें ना म्हूण मार्क दिता तितलेंच इट्स अ बाय हार्ट मेथड जाला आज आमी तांतू जावन बाय हार्ट मेथड जावन भायर येवन स्वंत कितें चीट गीट कांय नासतना उलोवंक शिकचे 4 शब्द सांगचे फेलिसी बाई तिका दिल्ल्या विशयाचेर आतां उलयता चीत दिवन आयकव्या समेस्तांक बरो दीस मागता पयल्यान पयलें एरेक बाबाचो मोगान आनी मानान उडास काडटा मोगाच्या भुरग्यानो आनी हांगा हजारासच्या वडिलांनो सयत म्हजे विशय आसा काणयो तुमची मोबायलां पुरा बंद जाल्यांत मो वय आतां तुमची पेपरां पेन्नां पुरा सकयल काण मात्र उक्ते कित्याक काणयो म्हणटाना आमी निट्ट बसता आतां हांव काणी सांगूंक आयलें हांगा ल्हान आसतना तुमचे बरीच म्हाकाय काणयो वाचच्यो आयकोंक पुरसोत नासली म्हज्या मांयक ती कामांत बिजी आसताली तशें वाचच्यो
वाचूंक सुरू केल्या उपरांत ताची एक म्हाका रूस मेळ्ळ्यान आज हांव हांगा आसा. बरें जालें म्हाका काणयांचो विशय दिलो. आतां काणयांचो संवसारच वेगळो समायिका कित्याक सांगता म्हणून तुमकां मागीर अखेरेक कळटलें. काणी मेल्ल्यांक जिवंत करता. चंचल मतीक बांदून दवरची थांक काणयेक आसा. दिसभर थकल्ल्या मतीक सुशेग लाभोवंक काणी एक अव्वल वखद. दिसभर इस्कालांत शिकोवन टिचरीचे आयकोन मार खावन गळी आयकोन भुरग्यांचे तोंदरे सोसून संजेर घरा आयिल्ल्या भुरग्याक मम्मा एक काणी सांग म्हणटाना जर तर नित्तान एक काणी सांगली जाल्यार मम्मीन कशी आसून ती काणी एक रक्साची जावंक पुरो, एक रायाची जावंक पुरो, एक सोराची जावंक पुरो, त्या भुरग्याक आपापीत इंच न्हीद येता. तुमकां सवय आसा जावंक पुरो, तुमी असो अनुभव केला जावंक पुरो. आनी ह्या काणयांच्या संवसारांत आमी आयल्या व्हडली मायन सांगच्या काणयांची सोबायच वेगळी. जडोवन गेल्ल्या दांतां मदें हुळहुळची ल्हान तिची जीब मोवाळ उतरांनी गुंतुल्ल्या काणयांनी कोणायचें मन पिसवंक करता. व्हडली मायेच्यो काणयो बरोवपी श्री सिल्वेस्टर सोज मैसूर हांच्या काणयांचो सार घेवन आज हांव हांगा जमलेल्या ह्या ल्हान भुरग्यांक आधुनीक काळारी ह्यो काणयो कश्यो आकर्शीत करतात, आवडतात म्हणलें सांगोंक आनी बहुलान प्रायेच्या भुरग्यांच्या मतीर काणयो कश्यो प्रभाव घालतात म्हणलें सांगोंक हांव खुशी व्हरूंक पावता आनी अपेक्षिता आनी हांगासर उबी आसा. भुरग्यानो, तुमकां आतां हांव एक बरी काणी सांगता म्हूण सांगिल्ले कुडले भुरगीं सगळ्यां नीट बसतात. काणी सांगून विवरायिल्ले खंयचेय पाठ भुरग्यांक बरे तकलेक रिगतात. न्हिदोंक उसळ करची भुरगीं आवयन वा आजयेन काणी सुरू केल्लीच थंड पडतात आनी न्हिदेक वेंगतात. तर आज ह्याच काणयेच्या बोवारी एक बोवाडो काडून आधुनीक काळाच्या भुरग्यांक तुमकां काणी आद्वारी कशी एकाग्रता हाडयेत, कशी ती घेवयेत म्हूण सांगूंक जाण जावचे प्रयत्न आतां हांव करतां. तुमकां काणी म्हळ्यार खुशी मो? आतां जाप दितना म्हाका कळटा. काणी म्हळ्यार खुशी मो? खंडीत वय. तर एका घडयेक तुमच्या मोबायलांक तुमी न्हिदोंक सोडिचे आनी जागी तुमी उराचे. आतां आमकां थोडो वेळ व्हडली माय आनी ती सोनादू हे नातू पेद्दा त्या नातवाच्या विशयांत आमी येता पेद्दा पास्कुतो. आतां पेद्दा पास्कू तुमकां तुमच्या मतीक आयलो म्हण चिंत्या, व्हडली माय आयली म्हण चिंत्या. आतां सांगाता आमी तांचे ओट्टू गमात मारया. एक व्हडली माय आसली, तिका एक नातू पास्कू ताचें नांव. तो इल्लो पेद्दा पूण बरो भुरगो. तो आमच्या काणयांचो हिरो. पास्कूक व्हडली मायेंच सर्वस्व. कित्याक म्हळ्यार ल्हान आसतनाच ताचे आवय बापाय सरली, ताका कोणीय नात, व्हडली माय आनी नातू दोगांच. आतां आमच्या पास्कूचें आनी व्हडली मायेचें पोट बरें जाल्यार व्हडली मायन कालें करचें आसलें. तिका चड काम करूंक जायना, देखून ती गोळी भाजे गी या पोडी गी या कालें भाजून नातवा कडेन एकच पटीन ती वेताली विकूंक. नाजाल्यार नातवा कडेन सांगताली पास्को हाड रे, हें व्हर रे, विकून हाड रे म्हणून. पास्को वेतालो. आतां तांच्या हाताखाल थंय आसतना तांच्या गांवार कशें म्हळ्यार शहरांत, आमी शहरांत आसूं पूण ती हळ्ळेंत आसताली. आतां हळ्ळेंत आसच्या ह्या सुत्तुरांत श्री सिल्वेस्टर सुजान आमकां हाडलां. हळ्ळेंत एक व्हडलो एक पटेल आसतालो. त्या पटेलाच्या घरा एक ताच्या घरा सांगाता कामाचे आसतात ना ताच्या हाताखाल एकलो काम करचो उगराणी. उगराणी म्हळ्यार लेख बरोवचो या जागे मेसचो तो पर आसलो, ते पर आसले तांच्या गांवांत. आतां एक दीस कालें करतात व्हडली माई नातवाक अशें काणी एक सांगता. त्या पटेलाच्या घरा एक दीस कालें करतात एक मतारी आसता. पटेलाच्या घरा एक मतारी आसता. ही काणी आमची काणीचो मायक्या, मागीर तुमकां ह्या काणयेचेर हांव सवाल विचारता. आतां ह्या घरा मतारी आसा, उगराणी कामाक वता, तिका पळोवंक कोणी ना. देखून व्हडली मांय कडेन वो उगराणी विचारता तिके पास्कूक आमच्या घरा धाड, एक ल्हानशें काम करूंक ताका. व्हडलें कांय काम ना. व्हडली मांयच्या सरशीन बसचें, तिच्या तोंडार मूस आनी परा बसतात, त्या मुसांक धांवडावचें आनी तिका एक सांबाळचें, तितलें मात्र. जायत म्हणून व्हडली माई वच रे पास्को म्हणटा. पास्को जायत जायत हांव येता म्हणून सांगून धांवता. तो तिकेशें पेद्दाने अशें करून धांवता आनी ताच्या घरा काम करता, खुशेन काम करता. एक दीस काम करता, मुसांक धांवडावचें. 2 दीस काम करता. तिसरे दीस जाताना ताका इल्लें बोर जातालें. तुमकां बळें तें थोड्यांक उडोल बोर जाल्लें, उडोल उलयताल्यात पळय तुमी, तशें पास्कोकी बोर जावंक सुरू जाता. आतां कालें करचें, कितलें धांवडायल्यार मूस येवन व्हडली मांयच्या तोंडार बसतात. तुमकां शिकयता म्हणटा. लग्गी एक व्हडलें बड्डो आसता, एक बड्डो म्हळ्यार एक बडगो आसता.
आता आने बोड्डो म्हणचे कोणे आमच्या रतनान बोड्डो म्हणचे आम्ही बोडगो म्हणचे पळया शब्द कसे बदलतात म्हणून आता तो वचून बोडगो आणता आणि राखून रावता व्हडली मायच्या तोंडार केदाळ मूस बसता म्हणून राखून रावता व्हडली मायच्या तोंडार मूस येऊन बसलो म्हणून लट्ट करून खाली करता त्या बोडक्यान व्हडली मायच्या तोंडाक मारता सामा केदाळ कितले 7 मूस मारतात कितले मूस मारतात कितले मूस 7 मूस एक चपटी मारतात आता पास्को खाले म्हणून चिंता तो हिरो म्हणून चिंता 7 मूसांक मारला हांवें 7 मूसांक मारला हांवें हांव व्हडलो हिरो म्हण चिंतू न्हू आरामसे बसता उगराणी संजेर घरा येता न्हू पायार पाय घालून बसता वो कितें ओगीत बसला व्हडली मागीर कितें ओगीत आसा म्हणून उगराणी येवन परीक्षा करताना काल रे तूं ओगीत बसलाय म्हणटाना 7 मूस मारल्यात हांवें 7 अळे ताचे पर्यंत कांय तिचे प्रॉब्लेम आसाय बळे पिरंगोणी ना काही येना कितें आवडली मागीर पिरंगाना ती गेल्या आका पळोवन अजाप अरे हे काय कितें तिका वालोवन पळयतना काले ना ती मुसा उठूक ती गेल्या आतां कालें करचें तिका पुरिजेने तिका दोगांय व्हरून येतात व्हडली मांयक व्हरून हाड रे तूं व्हडली मांयक त्या तूं मंदरेंत बांद आनी अशें खांदार दवरून म्हज्या फाटल्यान ये हांव वचून फोंड करता म्हणून उगराणी वेता पिकासाने बराखान घेवन उगराणी वेता ते कडेन पयस वचून कडेन फोंड कोणटात फोंड कोणटाना पस्कुयेन भोंवताना ताच्या हातांत खाले मंदरी मात्र व्हडली मांयक्या कैंगी पडल्या जीव जाल्या गी जीव जावना ती अशें मंदरेंत न्ही पुस्को कर निसरोण सकयल पडल्या आचेडे मंदरी मात्र व्हडली मायना हांगा म्हणटाना ये देवा व्हडली मांयकी आसा रे म्हणून विचारतना व्हडली मायना हांगी म्हणून सांग पास्को फाटी नवता हाडूंक पास्को गेल्ल्या वाटेन येता ना तो दुसऱ्याच वाटेन येताना ताका ती मेल्ली व्हडली माय मेळना आतां तो सोदता व्हडली मांयकी आहा म्हणून ताणें एक व्हडली माई कुलियार रायता ही पळ हे उठोन हांगा कोलियार रायता गे तूं म्हणून आनी एक दोंड घाण त्या व्हडली मांयक एक दिता ती व्हडली माई थंय पडटा आतां व्हडली माई अळे जीव जावन कोलियार रायता पळय हिचे दैर पळय म्हणटा आनी तिका कान घेवन व्हर न्हू खंय वेता फोंड काडलेडे वेता व्हर न्हू अळे हाडलें तुजे व्हडली मांयक धर म्हणटा पळयतना उगराणी कालें पडलो उगराणीन जावन शॉक जावन कित्याक ताची आवय न्हय ती दुसरी तोडली माई आनी दुसरो ते व्हडली मांयक हाडून मारून हाडला व्हडली माय म्हणून आतां घाल करचें दुसरो उपाय आगी तिका पुरलें इंत पुरलें ताणें उगराण्यान आनी तो सिधा घरा गेलो मंडे बिचार घरा गेलो मागीर सोदलें ताणें ताची व्हडली मांयकी आमी तिका इंगे कडेन पडुल्ली मागीर तिका येवन ताणें पुरलें तितलें आतां मागीर गालोटो जालो तेंपर जालें तें जावनूच आसा आतां व्हडली मांयक पूर्ण जालें मू आतां उगराण्यान खालें केलें म्हज्या व्हडली मांयक सोडून दुसऱ्या एका व्हडली मांयक मारलां गे म्हणून ताका समो मारली फास्कूक ते मार खावन धांवल्लो फास्कू गांव सोडून तो धांवलो इल्ले दीस येवना तो गांवाक तशें धांवल्लो खंय वेता तो एका सावकारागर कामाक रावता थंय सुलाभेचें काम मेळटा ताका गाडी आंबुडचें काम म्हळ्यार गाडी पयलीं परत गाडी आसल्यो आतां आमकां कार बसां पर आसात न्ही ते धाडा दोग बैल म्हळ्यार फाडे आनी फाड्यांक एक गाडी आतां त्या गाडयेचेर पुरो वस्तू दवरतात आनी हाका सांगता सावकार सांगता हाड रे म्हजो गाडी आंबुडचो रजेर गेला 1-2 दीस म्हजे कडेन कामाक ये रे म्हणटा जायत म्हणटा फास्कू गाडी आंबडूंक बसता होय कर ना गाडी आंबुडता वता ताका सुलाभ होय म्हणजे मात्र गाडयेर येताना ती गाडयेची टायर चक्र आसात न्ही व्हडली चक्रां कर 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 आवाज करतात तो फास्को चिंता ये गाडयेर मेल्लें येवन बसलां खंयचें मेल्लें पुरलें पळय त्या उगराण्याची व्हडली माई गाडयेर येवन बसून म्हाका बेश्टायता हें मेल्लें ह्या मेल्ल्या कथां कालें करचें काडचें लगड कशें काडचें म्हणटा एक काडी पेटोवन त्या गाडयेर सोडयत्यान परत धाडली लांकोड्यांनी परत धाडल्यान ताका एक कालन दिता उजो दिता मेल्ल्याक जशी मारूंक गाडी फाड करूंक न्ही मेल्ले आतां बग 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 करून उजो पेट्टाना कर 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 जावन आवाज कसो येता गाडी वचून हे बैल उज्याच्या हाका धांवतात धांवून वचून खंय कडेन कडशाडे अशे रावतात पडोवंक तितले आतां उजो पेट्टाना गांवार सगळी खबर जाता आळे गाडयेक उजो पेटलो पुरो धांवून येतात धांवून येवन उजो पालयतात तितले आतां असो रावन पळयता पडले येता सावकार येता काल केलें रे तुवें सावकार विचारता पडले तुज्या गाडयेर मेल्लें आसलें त्या मेल्ल्याक हांवें काडलें लगड पळय आतां कर कर आवाज करताय पळय ये सायबा म्हज्या ताणें एगी व्हरून त्याच्या बैलांक सुटयलें आनी ते गेवले काल रे सायबा तूं म्हज्या बैलांक लगड काडली म्हज्यो वस्तू लगड काडली आतां अशें काल्याक केलें तुवें कर 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 आवाज खंयचो तो आवाज सांगा पळया टायरांचो काल जाता टायरांक तुमी सायकल सुट्टात मो सायकल सुट्टना टायरांक तवळ कालन घालतात तुमी एक तुमकां मेळटा ते ऑयल घालतात या कालन घालतात न्ही ग्रीस सारयतात थोडी घालतात ते धाड तो टर आवाज रावता हांगा पळया आमकां एक विशय आसा तो पेद्दा फास्कू जाल्यार ताच्या मतींत ते टर आवाज आमकां आयलो तो अशें जाता आतां आमकां कळटा तशें कित्या असल्या काणयांनी वाचल्यार असल्यो प्रजानूय मेळटा तशेंच पेद्दा फास्कू मार खावन थंय मार खाता
म्हज्या बैलांक लगड काडले म्हज्या गाडये लगड काडले सावकाराचे मार खाता थंय मार खावन तो फाटीन धांवून येलो परत्यान ताका ताच्या व्हडली मायचो उडास येता ताच्या व्हडली मायच्या घरा येता आतां खंय पुरा गेल्लो रे मनीस सारताना कांय सांगना तो बुद्धिवंत आसा पेद्दा बसको आमी मात्र म्हणचे व्हडली माय काही सांगून हांव पुरो गांव भोंवून येयलो व्हडली माय म्हणटा तो गांवांनी प्रभोवन येयलो म्हणून व्हडली मायक खुशी जाता आळे रे म्हाका कांय तांकाना एक छकुल्यान बरयलेशें विकून ये रे म्हणटा व्हडली मायची हें बास्केट कान घेवन बाकेट कान घे काल तें म्हणटात बाटी कान घेवन तो वेता विकूंक येता विकूंक खंय वेता मार्केटीक न्ही तो वचून रानांत वचून बसता रानांत काल्याक ताका आसात ते रानांत मनीस येतात कोण ते एक जण पेटे येतात या हांव कसो परमळ गाणेवन आतां वो बसता 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 संजय मसर कोण येनात लास्टाक पेट्यांक सांगता आळे रे तुमकां खावंक दिता म्हाका तुमी पयशे दिजे म्हणटा आनी तांकां पयशे खावंक दिता खावंक जाल्ल्यानंतर ते खाल करतात धांवतात खावंक खावून धांवता न्हू आज दिनांत की फाल्यां दिया जायते म्हणटा वेता घरा वेता आनी माय कडेन सांगता खंय आसत रे पयशे दी रे पयशे म्हणटा ना ते फाल्यां दिता म्हणून व्हरून गेल्यात ताणें पयशे हाडून हाडले कोण रे तेच खाला बोल्ला ते पर आसात थंय ते जण ते जायत म्हणटा व्हडली माय उगेत रावन दुसरे दीस परत्यान दिता खावंक इतलें खावंक घेवन परत्यान येता काल खावंक केल्ले पेटे आसात न्ही राखून रावल्यात वो आज येता म्हणून तशें येता परत्यान तेत वचून जाग्यार वचून खंय आंत रे ये रे म्हणटा तांकां एक दिता संजय मुसर खावंक मूग दिता पयशे दिया नाजाल्यार आज तुमकां हांव सोडना म्हणटा आतां संजय मुसर खातात पेटे खातात लास्ट केर जाता ना पेटे धांवताना पास्को घालून करता तोय धांवता तांच्या फाटल्यान तुमकां आज हांव सोडना म्हाका पयशे दिनाशे जाल्यार सोडना म्हणटा धांवडोन व्हरता धांवडोन व्हरून न्हू एका पोरण्या घरा कडेन तांणी भोंवतात पोरण्या घरा कडेन एक पेटो वचून अशें रावता ना वय ताचेर वचून हे पोरण्या घरा कित्याक आयला हो पेटो म्हण सांगून भितर वचून तिळटा आनी अशें पळयता ना एक मोडकी मेळटा त्या मोडकेंत बरो नाणी कली रुपयाची नाणी सिल्वर कॉयन्स म्हणटा नाणे खाण घेवन बरो हें करून घरा येता कोणाक सांगना सीदा घरा येता व्हडली माय कडेन सांगता व्हडली माय पळय तुज्या हाचे कितले पुरो खावंक दिल्ले न्ही ताचे पयशे पळय म्हणटा हें खंय मेळ्ळें रे तुका हें ते म्हजे आसात न्ही यारकारी पुरो आसले तांणी पुरो दिलां म्हजे पुरो मनीस आसात हे खावंचे धर 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 आतां व्हडली मायक कळटा हें खंयंगी एकडे आसले एक घरांतलें म्हणून ती व्हरून न्हू लोलरी पळोवन दवरता आतां पास्को खालन करता सांगोंक बाईसरता म्हाका नाणी मेळ्ळी ताणें सगळ्यान सांगल्यार नाणी उरता ते ना आतां व्हडली मायक टेन्शन जाता आतां हाचें तोंड कशें दामचें हाचें तोंड दामपयचें न्ही देखून एक आयडिया करता व्हडली माय तांदूळ वाडटा अरे राव रे वचनाका राव एक मिनीट म्हणटा वाडटा तांदूळ वाडटा एक मुटली करता बरं मुटली करून तो न्हिदे रे इल्लो न्हिदे मागीर वचूं म्हणटा पास्कोक न्हीद येता न्हीद आयिल्ल्या वेळार ही बैलान पुरा त्याने पुरा मुटली घालता इल्लीशी मुटली शाळ्याक माटवाने असल्या माटवा वयर दवरता पास्को कुटयता आडरे पास्को मुटल्यांचो पावस आयला रे मुटल्यांचो पावस कळ्ळें मुटल्यांचो पावस म्हणटा एक व्हडलें आयदन काडून भायर धांवन वचून मुटली विंचून हाडून घरा हाडटा आडे रे वयर पळय रे म्हणटा अशें माटवा लायता लो वचून माटवा लायतना बडबड करून मुटली सकयल पडटा ओ मुटल्यांचो पावस म्हणून पास्कोक मुटल्यांचो पावस तकलेंत रिगता नाणी विसरतात आतां येता बैसरोन दुसरे दीस की तिसरे दीस त्याच्या फ्रेंड्सांक बरं सांगूंक येता अरे रे आमगेर तशें रे म्हाका इतली नाणी मेळ्ळी रे म्हणून तोंड काडटा खंयची नाणी रे एका मोडकेंत नाणी मेळ्ळी रे खंयचे दीस रे ती मेळ्ळी मनीस सारतना मुटल्यांचो पावस आयिल्लो पळय ते दीस मेळ्ळी रे म्हणटा मुटल्यांचो पावस येता मुटल्यांचो पावस येना न्ही आतां लोक पुरा आसता हे बे ओ कालें पेद्दा पास्को हाका काय येगुतना मुटल्यांचो पावस की मुटल्यांचो पावस येवंक गे म्हणटा आनी लोक पुरा आसतात आतां अशें कर ना पास्को कालन करता मुटल्यांचो पावस आयलो म्हणून लोकांचे मत घालतना व्हडली माय बचाव जाता व्हडली मायची नाणी उरतात आतां व्हडली माई कालन करता नाणी हाका मुटल्यांच्या विशयान ताका सांगून ताचो मत गुंडायली म्हणून खुशी जाता आनी ती संतोशान रावता अशें हांव आतां सांगून गेल्यार ऑलरेडी येदोळ सुनिदल्यांत आतां हांवें परत्यान सगळ्यांक न्हिदोंक अवकाश करून दिल्ले बरी जाता देखून आतां हांवें सांगून थोड्योच काणयो तुमचे मुखार दवरल्यो वय मो आतां आनीक मजेदायक काणयो तुमकां मेळटात वाचूंक हांवें सांगिल्ल्याच्या की बऱ्या रितीन बऱ्या उतरांनी तुमकां त्यो काणयो मेळटात आनी तो पुस्तक तुमकां आज ई बूक रुपार मेळटा सकाळीं पळय हांगा उक्तावण केल्लो न्ही तो बूक तुमकां वाचूंक मेळटात आनी ताचे उपरांत ह्या पराग संमेलनांत आमी हें तुमकां कार्यक्रम मांडून हाडिल्ले तुमी मुखले वाचपी तुमी मुखले बरोवपी जायचे म्हणून काणयो एक साहित्याचो विभाग कशें कविता आसा नेक्स्ट तुमकां आयकूंक मेळटली तशेंच लेखनां आसात तशेंच सर सांगता तुमकां दुसरे विशय आसात तशें काणयो साहित्याचो एक ल्हान विभाग अंतले हांव भायर वचना तातूंत आसता देखून ह्यो काणयो कित्या खातीर उपकारतात आतां व्हडले मेन सांगल्यो काणयो जावंक पुरो दुसऱ्यो खंयच्योय काणयो जावंक पुरो पेद्दा दुमगा आसा ताच्यो काणयो जावंक पुरो ह्यो पुरा काणयो कितें करतात त्यो आमचेर प्रभाव घालतात
आज हांव तुमच्या मुखार रावन अशें सांगचें जाल्यार काणयो वाचुल्ले परिणाम पाठ करतना क्लास हायस्कुलांत सुरू जाल्ली म्हाका ती पिशें कॉलेजींत ती आसलें कॉलेजींत ती लेक्चरर पाठ करतना हांगा डेस्का भितर म्हजो स्टोरी बूक आसतालो कितले फावटी हांव शिरकोन पडलें आसा पनिशमेंट मेळ्ळें आसा म्हाका क्लासींतल्यान भायर काडलें आसा म्हाका बेजार जावना तेन्ना म्हजो काणयो बूक वाचचें कंटिन्यू केल्लें हांवें लायब्ररीन कितले फावटी क्लास बंक करून वचून हांवें लायब्ररींत बसून काणयो वाचुल्ल्यो आसात साई सुतेच्यो काणयो पुरो म्हज्यो कंप्लीट जाल्यात म्हणून हांव चिंता आतां कितें परिणाम वाचून मुक्तल्यो पूण ते शब्द आसात पळय ते नॉलेज हांगा बसल्या ते वोकॅबलरी म्हणटा आमी आयकलां तुमी वोकॅबलरी गोता तुमकां वोकॅबलरी म्हळ्यार शब्द आतां म्हाका हांगा हांसोंक पुरो तूं पूण म्हाका शब्दांची गरज ना हांव तुमकां अशें डायरेक्ट उलयता पळय कशें ते शब्द हांव एक फावटी बरोवंक बसलीं जाल्यार बरोवन तुवेचें मागीर तें उठोंक ना मदें उठोंक एक दाळो उठचें पडल्यार तेन्ना मागीर परत्यान तें कंटिन्यू बरोवन तुवेचें मास्टरान बरयता सर बरयता बरोवन तुवेचें तें एक फ्लो आसा आमचे कडेन कितें म्हळ्यार तितली जानवाय आमकां मेळटा तुमी वाचल्यार तुमकां ती जानवाय येता तुमकांय बरोवंक साध्य जाता हे म्हाका जाता गी म्हणून तुमी म्हणयत आमी एक फावटी म्हणा म्हाका जाता गी शे म्हाका जावचें ना बा पूण आमकां जाता साध्य जाता तें तुमी करिजे आतां काणयो वाचचें प्रयत्न सुरू करिजे तुमची मत बरी काम करूंक काणयो एक वखदां बरी काम करतात सृजनात्मक चिंतप वाडटा सृजनात्मक म्हळ्यार क्रिएटीव रायटींग म्हणटा हांवें क्रिएटीव थिंकींग म्हणटा हांव क्रिएटीव म्हळ्यार हांवें चिंतलें बरी तूं चिंतिनाय हांवें चिंतलें बरी तूं चिंतिनाय तुवें चिंतचें विंगडूच तुवें वाचचें विंगडूच तुजी जानवाय विंगडूच आतां ही सृजनात्मकता वाडटा ताचे उपरांत तीक्ष्ण जाता आमची मत तीक्ष्ण खंयच्याय एका विशयाचेर एक रूख पळया ताचे विशयान मस्त सांगते तुमकां बसले कडेन ती एक बरोवंक येवंक पुरो एक बलून पळया ताच्या विशयांत तुमकां चिंतूंक तुमचें ती एक योजना येवंक पुरो हांव थंय फस्ट सकाळीं पळयतना 2 जाण भुरगे खालें की बरोवन आशिल्ले भविश्यांत तांचो नोट्स बाकी आसलो की गोत्तना म्हाका पूण तांणी बरोवन आशिल्ले हांव चिंता बरोवचें कांय अभ्यास करतात जावं की पुरो आसूंक पुरो कित्याक नजो ल्हान आसतना हांव हायस्कुलांतूच 4 लायनीचीं कवनां बरोवंक शिकलें हायस्कुलांतूच तशें साध्य जावंक पुरो तशें तुमी वाचूंक सुरू करतना बरोवंक सुरू करतना कोणी तुमच्या रगळ्यांक येनात ते एक वेपन हांव तुमकां सांगता एक आयुधा तुमकां कितें आयुधा तुमी बरयतात म्हूण कळल्यार आसा रे कोणी तुमकां डिस्टर्ब करूंक येनात कित्याक म्हळ्यार तांकां बेंसूर जाता तांच्या विशयान तुमी बरयतात म्हूण नेक्स्ट मुखार उबी आसा हांव तुमच्या मुखार तशेंच काणयो बुकू काणयो कितले वाचल्यात कितले हांवें तें चिंतलां आटयलां तें म्हाका गोत्तना त्या विशयांत म्हजी जानवाई मस्त वाडल्या आनी हे म्हाका सांगूंक खुशी जाता देखून काणयो वाचल्यान जायत्या रितीन आमी लाभ जोडटा हे भुरग्यांनी फस्ट मतीन दवरिजे आनी अखेर म्हणसर तुमी कितेंगी लाभांतू आसा म्हणलें मतीन दवरिचें आनी तुमची जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान वाडटा आनी तुमचे वरवीं जायतें मेळटा समाजाक मेळटा म्हणलें तुमी उडास दवरचें आनी काणी बरोवचें या वाचचें या काम सुलाभ आनी तांतूं मेळची खुशी मस्तू आतां 1-2 दीस तुमकां कश्ट जावंक पुरो उपगोन जावंक पुरो कशें पास्कूक पळय उपगोन जाल्ली तशें उपगोन येवंक पुरो थोडे पटी पूण आमी तें एक अभ्यास करून घेवचे कशें आमी आमचे कले थोडे हॉबीज आमी अभ्यास करून घेता हांव तशें अभ्यास करून घेवचे तशेंच ताचे उपरांत आमी हें प्रॅक्टीस करिची इल्लें प्रॅक्टीस करिची आतां तुमकां प्रॅक्टीस मेळटा आज कशें तें प्रॅक्टीस मेळटा एंड्र्यू सर मागीर तुमकां बरें एक ट्रेनींग दितलो आनी आमी आसक्त दवरिजे हेच्या विशयान आसक्त दवरून अभ्यास केलो तर तुमच्या व्यक्तित्वाचेर परिणाम पडटा तुमचें व्यक्तित्व तुमकां एक समाज वळखता तुमी एका जाग्याक पावतात जावंक पुरो तुमी साहित्यच न्हय दुसरें खंयचेंय कितें साहित्य काणयो कवनां मात्र न्हय दुसरेंय बरोवयेत वैज्ञानीक चिंतप बरोवयेत या दुसरें खंयचें संशोधन करियेत मुखार आमकां जायचें आमकां जायते विज्ञानी जायते दोतोरू जायते नवे सोदना करचे संशोधक आमकां जायचे ते आसात तुमचे मदें आसात आमकां ते जायचे देखून तुमी प्रयत्न करिजे म्हणून सांगूंक तुमकां आमी हांगासर आपयला आनी हाचो परिणाम तुमचेर सरान सांगले बरी 10 वर्सां उपरांत 20 वर्सां उपरांत खंडीत समाजाक मेळटा आनी मेळाचे आनी इतल्यो संगती तुमी समेस्तांनी उडास दवरिजे आनी हेरां कडेन वांटून घेवचे कितें म्हळ्यार आज तुमी इतलीं जाणां आयल्यात मस्त जाणां हांगा येवनात जावंक पुरो विविध कारणां ह्या तुमच्या फ्रेंड्सांक तुमी सांगाचे हें कित्याक गरज आसा हांगा कोणाक येवंक जावना तांकां तुमी सांगाचे आनी फुडल्या दिसांनी आमी कितें असलीं कार्यक्रमां करता तांकां तुमी येजे परत्यान हेरांकी तुमी आपण हाडिजे आनी ह्या साहित्याचो बरो प्रयोग करिजे म्हूण सांगून म्हजी थोडी उतरां अखेर करता तुमकां देव बरें करूं कसो आहलो पास्कू कसो आहलो बरें आ गट्ट सांग पेद्दागिदो वेरी गुड ताणें म्हणी आयकलें हॅरी पॉटरान येस
आतांची भुरगीं काणयो साई सुते ते कांय वाचिनात. साई सुते नॉवेल म्हळ्यार कादंबरी, तातूंत लव अफेअर आनी पुरो आसतलें. कॉलेजीन तेन्थ वाचचें. आतांची भुरगीं वाचिनात न्हय. रिडर म्हणजे टेक्स्ट बुकाक काल म्हणटे टेक्स्ट बूक म्हणटात गे आतां रिडर तेन्थ वाचिना आमी न्ही. तुमकां IAS जाय IPS जाय म्हणटात न्हय. IAS आनी IPS जाय जाल्यार तुमी बरयते रावचे. यू हॅव टू रायट विदीन 3 hours यू हॅव टू फिनीश. सरान PhD थिसीस दिल्या आनी आज आमी वेंकटेश नायक सर म्हणटा आनी 2026 डॉक्टर वेंकटेश म्हणटा आमी. तांणी बरयलां. ओके आमी कोणेय सांगलें आयकना गे ना. कित्याक म्हळ्यार आमी सांगलें आयकलें जाल्यार आमी ओडोडले जाताले हांव. कित्याक म्हळ्यार आमकां सगळे आयतारा दोतोन आसा. ताजे उपरांत शिबिरां आसात. ताजे उपरांत रजेचें शिबीर आसा. म्हयनाळी मांची आसा. ताकाच म्हळ्यार हांवें माणसोबाण म्हळ्यार कोंकणीचें बेतलेम सर सक्ती हांगासर आसात. कोंकणी साहित्य अकादेमी म्हळ्यार वातिकान तातूंत पापसाहेब बदलता नरुली बदलतात. आतांचो पापसाहेब बरो आसा. सो फायदो थोडा अकादेमीचो. कितें आसूं दी आतां तुमी तुमचेंच करचें. एक गेम करया गी. आर रेडी फॉर द गेम. रायज स्टँड. आतां कांय असो नजो. हांवें सांगलें बरी करचें तुमी करतात गे. डू वॉट आय से. हें हायस्कूल गे. हें UKG LKG. एक्चुअली LKG UKG चड आवाज येचे. हायस्कुलांत तांणी तांचे फ्रेंड्स कडेन मात चॅट करचें. हांवें सांगलें बरी करीचें कळ्ळें. ओके आतां वयर कर आपल्या गुणया 5 बोटां दाखया. म्हळ्यार हांवें ब्रेसलेट घाला न्ही तशें तुमकां दाखोवचें. येनाडालो उंडो म्हूण. ओके दाव हात सकयल घाला. दाव हात म्हळ्यार फाटीं वरचो हात. उजवो हात म्हळ्यार मुखार वरचो हात. मनशाक 2 तोंडां. एकल्यान एक लोड करचें आनी एकल्यान अनलोड करचें. ओके वयर करा. एक बोट फर्स्ट बोट थंयच फोल्ड करा. ओके सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ओपन. पूरो बंद कर. एक पॉइंटर मात वयर करा. गुणया पळय गुणया इशीन रवया. आतां तें बोट व्हरून सीदा तुमच्या गालार दवरा पळय. थंयच रावा. फ्रीज करा. खंय सांगलें हांवें खंय दवरलां. तुमकां गाल खंयचें नाक खंयचें गुंतना गे. 19% 90.99% सगळ्यांचें नाका रक्त आसलें. मागीर वो गाल न्हय हांगा हाडलें पळय तें हाडलो हांव. आनी अरुण राज सर CCTV मुखारच आसा. सो काल म्हळ्यार कित्याक खंय सलवल्यात म्हळ्यार हांवें सांगलें बरीच हांवें केलें. हांव जें कितें सांगता हांवें केलें. अशें केलें तशें केलें. तुमकां हांवें काल सांगलें. हांवें सांगलें बरी मात्र करा. तुमी कालें केलें. हांवें केल्लें बरीत केलें. लास्ट हांगा हाडून दवरलें. दीस इज द फेट. पराग आसूं दी आनी खंयचेंय आसूं दी. ताचे हांवें हॅरी पॉटरचें नाक हातून आनी कितें वाना. ओके त्या खातीर लिजन. त्या खातीर तुमी कांय नोट आनी पुरो कांय करचें नाका. आतां वेंकटेश सराक आयकया. हांवें सांगलां 2036 असल्या एका हँड बिल्लांत वा बोर्डांत वा फ्लेक्सर तुमचें नांव येजें. तुमचे फोटो समेत येजें. त्या खातीर तुमकां हांवें विंचून काडलीं भुरगीं. तुमी हांगासर आयल्यांत जाल्यार तुमच्या इस्कलाच्यांनी धाडल्यान वा कोणेंय धाडल्यांत. आतां वेंकटेश सराक आयकया. सिट. कितले जनाक नरुटो गोत आसा. येस व्हेरी गुड. नरुटो वन पीस कशें आसा. येस देन डेमॉन स्लेयर. Demon Slayer. Yes, thank you for correcting me. Thank you. Yes. म्हाका दिलेलो विशय येस थँक्यू. कोंकणी विशयांत तूं फुडारांत तूं बाल साहित्याचे आयाम. हांव तुमगेले मुखारी काणी सांगच्याकय ना कवित कशी बरोवची म्हूण सांगच्याकय ना. म्हळ्यार एक समथींग सिरियस म्हणून हॉस्पिटला विशय कांय न्हय. इन फ्युचर ऑर फुडारांत तूं ऑर भविश्यांत तूं बाल साहित्य कोंकणी साहित्यान संबंद भाव न्हू कशी आसूं का ताजें म्हाका निदर्शन मेळ्ळें. सुरवेक असलें एक
कोंकणी कार्यक्षेत्र निर्माण करून दिलेलं आहे तशीची कोंकणी सेवेक सगळे जीवन समर्पण केलेलं आहे एरिक ओझेरियो हांगेले चैतन्याक विनम्र जावन प्रणाम करतची आयचे सले बाल साहित्य संमेलन कार्यक्रम करच्याक तांगे चिरडुवाले कल्पनेक आनी बरोच प्रतिभेक एक अवकाश करून दिलेलो आहे हे मांडसोमाणाचे अध्यक्ष लुईस जे पिंटो तशीची मिटाकण अकादमीचे रोनिक रास्ता हांकांय हांव अभिनंदन करता तशीची हे सत्रांतू वंगा संचालक जावन बैशिल्ले आल्विन दांती सर तशीची मिगलोटूची प्रबंध मंडन केलेले फेल्सी लोबो मॅडम तशीची आमगेल मालगडे मार्गदर्शक अँड्रू डी कुन्ना सर तशीची स्टॅनी बेळा तुमकां हांव नमस्कार करताची थोडे विशय तुमगेल मुखार दवरच्याक हांव विच पावता भास म्हळ्यार एक समाजाची ज्ञापक शक्ती म्हळ्यार आमी कसो उलयतांच्या हाजी ते भास आशिल्ले निमित्त आमी आसांची एक भाशेची संस्कृती परंपरा बौद्धिकता मौल्य त्या देखून सकट भास जिवंत आसा आनी आमी जिवंत आसांची चेडवांगेले साहित्य म्हणजे ते भाशेचे एक मोगाळ हांस आशिल्ले वरी चेडवांक वाजूच अभ्यासू वाडोवच मात्र न्ही तांगेल कल्पना संवेदना मूलभूत मानवीय गुण रूप करचे आनी हात दवरून चलासूचे शक्ती त्या साहित्याक आसा कोंकणी भाशेंत असले सांस्कृतीक परंपराचे भाशेक बाल साहित्याचे फुडार म्हणजे फकत एक साहित्याचे विशय मात्र न्ही ते भास बरोवचे आनी विकासाच्यो प्रश्नय जावन आसा चेडवाले प्रपंचू आतां बदल जाता आसा तंत्रज्ञान तांगेले दिनचर्येंत वंट जावन गेला तांगेले खेळू चिंतन मनोरंजन अशे सकड बदलाव आयला मोबायल स्क्रीन एनिमेटेड काणी व्हिडिओ गेम्स सामाजीक माध्यम हाजे संगात आमी हाजी वाडच्याक प्रारंभ केला सरान सांगले वरी आमकां मस्तेनाक फेसबूक म्हळ्यार फेमिलियर आसा म्हळ्यार आमगेली संबंध कशी डिफायन वा व्याख्यान वा रिडिफायन जाता म्हळ्यार कोणें म्हाका फेसबुकांत कसो रिक्वेस्ट पठयता वीच रिक्वेस्ट वी कॅन सेंड इन फेसबूक इट्स अ फ्रेंड रिक्वेस्ट तो तुमगेल टीचर जावन आसा पुरो लेक्चरर जावन आसा पुरो हावस जावन आसा पुरो बापूस जावन आसा पुरो तुमी फेसबुकार कसो पठयता वॉट यू कॅन क्लिक ऑन इट्स अ फ्रेंड रिक्वेस्ट सो घरकडे आनू अम्मा भाऊ भयणी फेसबुकार आमी पुराय फ्रेंड्स इंस्टाग्रामान तो फॉलोवर्स यूट्यूबान तो सबस्क्रायबर्स सो द रिलेशनशिप्स आर सब्जेक्टेड फॉर रायट अगेन रिडिफिनेशन सुरवेक पळोवपाक गेल्यार अंश म्हळ्यार मनोवैज्ञानीक आनी बौद्धीक बदलाव 8-9-10 वर्सां चेडवांक चिंतना चड जावन चिंतनापूर्ण विश्लेशणात्मक क्रिटिकल ताजे तांगेल वाजूच्या विशयांतू मनोरंजन संगात अर्थपूर्णता नैतिकता तार्किकता सोदितांची ಸ್ವಲ್ಪ टेक्निकल वर्ड्स आसा बट तुमी 8चे 9चे आनी 10चे क्लासात चेडून दुखून तुमकां हें समजत म्हणावं लागता फुडारांतू चेडवांगेले कोंकणी बाल साहित्य तांकां प्रश्न करच्याक चिंतूक आनी नवो विचार शिकच्याक अवकाश करून दिवका म्हळ्यार अशी काणी पावना बदलाक तांतू गूंड चिंतपाचे विशय वस्तू मौल्याधारीत संदेश आनी जिवनाक सीधा स्पर्श करता जाल्यार अनुभव तांतू मेळका मुखावेलाय म्हळ्यार विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आधारीत कथा वस्तू आतां आमी जीवन काडची कशें म्हळ्यार आमगेले उठो अशें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रोबोटीक सायन्स अंतरिक्ष संशोधन जीवशास्त्राचे आविष्कार परिसर संरक्षण ह्या सकडांतूय आमकां उत्साह आसुका तशें जावन कोंकणी चेडवाले और भुरग्यां साहित्याचे एक नवे ज्ञानलोक आरंभ करक जाला आनी हे सकड विशय तांतू आसुका जाला हे सकड आमी उलयतना बरें विज्ञान तंत्रज्ञान आनी सकड सांगतना आमी आपास आमगेले मूल जाल्यार तसले लोकवेद आनी परंपरा विसरच्याक नज कोंकणी भाशेंत तशे लोकवेद काणयो आमगेले परब आमगेले फेस्त आमगेले कारवी लोक असल्यार तांगेले समुद्र जीवन अशा पुरो जेवो
खंयचे एक समुदायाचे समग्र कोंकणी समुदायाचे स्थळीय वृत्ती अशा पुरो कौटुंबिक संप्रदाय अशा पुरो हे सक्कड साहित्यांतू नवे ರೀತಿನ येवक जाला ह्या परंपरा नव पिळगीक पावक जाला पोरणी काणी पुनर्रचन करक पडला नवी भास नवी शैली आणि नवे उपकरणाच्या सहकारानं ह्या मुखारी मांडोवक पडला मुखारी दृश्य माध्यमांतू चिरडवांक गेले वाजूच वणट्यांतू प्रभाव करचे चित्रपुस्तक कॉमिक काणयो ग्राफिक्स नवलिका ॲनिमेटेड रूपांतर आता सुरवेक तुमगेला एक निमगेला तुमकां कितले जाणांक विक्रम बेताळाल कहाणी गोतस ना एक 2-3 मेळ्ळे हांव सुरे निमगेले नरुटो कितले जाणांक गोतस येस मेजॉरिटी नरुटो खंयचो ओरिजीन ऑफ जपानाच्या नरोटोल खाणी मंगळूरचे शक्तिनगरान बशील चेडवांक गोतस कारण कसले पुढे चेडवांक आमकां आमी ल्हान आसतना आमकां चंदा मामा असले काणी पुस्तक आशिल्ले मागीर मुखार सुनू कार्टून नेटवर्क येयले आतां एनिमी जाला आनी तुमी आतां कसो म्हणलें पळय हांव नांव पुरय त्या पुरय एनिमी मुखांतर तुमकां रीच जाला कितलींय दूर अशें जाले जपान चायनाचे प्रमुख व्यक्तित्वाचे काणयो तुमकां लागीं जाला जाल्यार आमगेलेची संप्रदायाचे आमगेलेची मालगड्याले आमगेले संस्कृतीचे काणयो आमी आजी कसल्याक एनिमी मुखांतर दिवच्याक नज्ज असले प्रश्न आमगेले मुखार आसा हें चेडवान वाजूक जाल्लें साहित्य ह्या मात्र जबाबदारी तुमकां ना तुमी बरोच तसले जबाबदारी आसा भविश्यांत आवश्यकता आसचे तुमी बरयलेलें साहित्य चेडवांक तांगेले अभिप्राय मंडन करच्याक ताकत आसा आतां तुमकां कसो मना दिसता तें तुमी आरामेर बरोवयत तांगेले अनुभव वर्णन करची शक्ती आसा तांकां सूक्त वेदीक म्हळ्यार असले संमेलन चलता गेल्यार नवे कथनाधार खंडीत जावन निर्माण जाता शाळेंत ऑलरेडी सरान सांगले तुमगेले नोटीस बोर्ड आसा शाळेंत पत्रिका आसा तुमगेले फिगर जयंतूय पत्रिका आसा एन्युअल बुक्स आसा आनी तूं सक्कड सक्रिय जावन तुमी बरोवच्याक प्रयत्न करांची आनी तुमकां आमी ह्या प्रायर आमी कसो आयकता की ChatGPT गोतस न्हय ChatGPT डीपसीक रायट जेमनाय सो हें पुरे तुमगेले जनरेशनाचें सो सकाळी इतलें सांगलें कसं नव येता ताजे उठ भिवू नकाची सांगताची हे पळय नव नाका 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 म्हणून बट तुमकां मुखार सुनू भविश्याक तेंचें अशें साहित्य म्हळ्यार बरें काणी न्हय कवित न्हय और कादंबरी और नवलिका न्हय ते समाजीक जागृती आनी मौल्य वडोवचे उपकरणें जावन आसा आमी कसो साहित्य आजी वाजूका और कसो साहित्य निर्माण करता म्हळ्यार तांतू आमगेले समाजीक जागृती आतां हांव सांगलें हे सक्कड टेक्नॉलॉजिकल नवे नवे विशय येता आसा तंत्रज्ञान नवे नवे काणयो नवे नवे पात्र कितलींय दूर आशिल्ले जपानाचे चायनाचे व्यक्ती आमकां आदर्श जातना हाजी उठूची आमगेले स्नेह संबंध और स्पर्धात्मकता तशी ऑनलायन सुरक्षता म्हळ्यार आमी चड यूज करचे मोबायल वय त्या मोबायलाक संबंध पावन आज कितलींय सायबर क्रायम्स चड जाता आसा त्या देखून आमी कितशी वापरका कितले वापरका म्हळ्यार परिज्ञानूय तुमकां आसूं तें तुमकां खंडीत आसा कसलें म्हळ्यार तुमी 8चे 9चे आनी 10चे एक परिपूर्णता और परिपक्व जाल्यार तसले प्राय आखेर करचे फुडें चेडवांगेर साहित्याचे अत्यंत प्रमुख अंश म्हळ्यार भाशेचे संरक्षणा चेडवां तुमी आज हे भास उलयले जाल्यार आज ह्या भास बरयले जाल्यार और भास बरयले जाल्यार मुखार सून आमकां 2047 और आमी कसो विकसीत भारत म्हणटा की म्हळ्यार भारताक येतना 100 वर्स जाता की कोंकणी कसले भंय आसना कसले म्हळ्यार आज असले कार्यक्रम होवंक जाता आसा तांकां सरळ सुलभ आनी हास्यभरीत संभाशणा शैलीच्यो काणी मेळका स्थळीय भाशेंतले आज आमी कोंकणी संसार म्हणटना तांतू सुमार बोली आसा सुमार संप्रदाय आसा सुमार संस्कृती आसा हे सक्कड आमी समजून घेवका हांगा पळयल्यार कोंकणी चेडवांगेले फुडाराचे परंपरा नवीनताचे संदी काळ हो एक दिकान पोरणी काणी आसा कविता आसा आनीक दिकान नवे कल्पनेचे पाकां आसात ह्या दोन मेळून चेडवांक समग्र उजवाड दिवचे साहित्य उदेवका कोंकणी भाशेचे समृद्ध सांस्कृतिक मिती आनी तंत्रज्ञानाचे नवे अवकाशाचे मदेंतुले संयोजना चेडवांक भविष्य व्हड वाट निर्माण करच्याक साध्य आसा चेडवांक कोंकणी भाशेंतू समृद्ध आधुनीक
मौल्यपूर्ण साहित्य मेळणारी त्यांनी फक्त साहित्य वाचपी लोक मात्र नाही, त्यांनी फायचे कोंकणी संस्कृतीचे जबाबदारी घेतले पिळगी जतांची. म्हाका भारी संतोष कसो जालो म्हणारी आज ह्या वेदिकेरीची तिनी ई बुक उक्तावण जालें. ಒಟ್ಟು ತಾನು ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ 15 ಪುಸ್ತಕ अशी कोंकणी मस्त पुस्तक असले अकाडमी और कविता ट्रस्ट असले और कोंकणी साहित्य अकाडमीन अर्थाची काळे भंगार म्हणले एक कादंबरी समेत हाडला. सो हांव सुरेखळेल नांव आज तुम्ही कसं सांगला की अनेक 1 वर्सान 2 वर्सान म्हणटना जपान चैना सोडून आमगेले जालेले एनिमी मुखांतर तुमकां ते पावका आनी हांव न्ही आनी मुखार कोणें तुमकां निमगेल्यारी तुमी नरुटो बदलाक वंगाशिले पोरणे काणीचे और काव्यांतुले कथा वस्तूचे म्हणटना तुम्ही हात उबारका असल जत्तले म्हणाल तसले खंडीत म्हाका अवकाश दिले तसले मिठाकण अकाडमी तशीची मांड सोबाण तशी संचालक हांकां सगळ्यांक नमस्कार करताची आमी 2 उतर संपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. वेंकटेश सर तो युनिवर्सिटी कॉलेजींत लेक्चरर जावन आसा. फेल्सीबाय ओके ताणी बोवापूरबायन रितीन सांगलें आज वितोरी बाबान वा रोनी बाबान तुमच्या लागीं सांगलां हांगा येता आसतना तुमकां काले हाडून सांगलां गोळी भाजे काले पिझ्झा KFC 10 कोंकणी शब्द न्ही 10 शब्द म्हणनाकात 10 कोंकणी शब्द. आतां आमच्या तोंडांत आसचें कोंकणी उलयल्यार तोंडांत आसूं एक शब्द खंयचो तुम्ही सर्वीस दिलें आउट गेलो ते जाल्यार उरले त्या सर्वीस दिल्या काले म्हणटात तुम्ही क्रिकेट खेळूंक गेल्यात नेक्स्ट वचून तुमच्या लागीं सगळो हार बार आसा एकच बॉलान आउट जाल्या ते जाल्यार काले म्हणटात उरले टीममेट तुमकां. आमच्या तोंडांत आसचें एकच फेलिसिबायचे काणी येत आयलें 2 फावटी आयलें तें आज एक कालें जालें आज एक कालें गेलें पास करून मारलें न्ही 2 आजयेंगी काडलें. ओके आतां मुखार आसा वितोरी बाब सरल्यार कालें वितोरी बाब म्हणटा आमी कालें म्हणटा तो मारूंक येता म्हाका हांव तो मेलो आतां हांव आल्वीन मेल्या उपरांत हांव आल्वीन न्ही मोडे म्हणलो एक शब्द पळया मोडे म्हणलो शब्द इट मे बी नाऊन इट मे बी एजेक्टीव. कोहली सेंचुरी मारली मोडे साहेबा कालें खेळ्ळो एकच बॉलान आउट जालो मोडे साहेबा लगाड काडलें. सो एक वर्ड दुसऱ्या संगतीनी दुसरे विशयार तुमी घालयत. आज हांवें सांगलें तुमकां ना कुशेन येवंक पुरो तुमी सांजेर वेता आसतना कुशेन वचाचें. हांगासर गिमे शिबीर जातात ना कुशेन येतात भुरगीं मागीर वेता आसतना कुशेन वेतात. तुमी शाईन जायचे तुमच्या इस्कॉलांनी तुमच्या वाड्यान तुमच्या फ्रिगजींनी. आतां वेंकटेश सरान म्हळें जपानचो नरोटो हांगासर येता आमचे मॅन पळया मॅन तुमकां सुपरमॅन गोत्ता गी सुपरमॅनाची स्पेशलिटी कालें फ्लायींग तुमी ऑब्जर्व करूं ना तुमी वॉच मात केल्लें ताणें पॅन्ट केल्ल्या उपरांत चड्डी घालची तुमी चड्डी केल्ल्या उपरांत पॅन्ट घालची. सो मने सुपरमॅन तुमकां गुत्ता स्पायडरमॅन गुत्ता आमू फॅन्टम गुत्ता आमू ही मॅन गुत्ता आमू हनुमान गुत्ता गी आमचे बाळपणाचे हनुमान. वेंकटेश सर आमी पुरो पार्लेजी खावन वयर आयल्या ही भुरगीं जल्मतनाच 5G. ओके फादरापान तुमके म्हळें झेनझी म्हूण झेनझी न्ही तुमी खंयचे जनरेशन गुत्ताय तुमकां एकल्यान कोणें सांगलें खंयची जनरेशन आल्फा 2020 उपरांतले 2015 उपरांतले आल्फा जनरेशन्स. सो तुमी घरा कोंकणी पत्रां येतात पिन्न तुमी काडा मोबायलाक लॉकाचे पिन गुत्ता की ना मम्माचे गुत्ता की ना सच सांगा कोणी आयकना रप्पा रवीन सर हे लाईव्ह ना मो पिन गुत्ता की ना तुमकां खंयचे हाईड करचे गुत्ता की ना खंयच्या सायटीक वचून कालें पळयचें म्हणून गुत्ता की ना खंयचे विशय दुसऱ्यांक फॉरवर्ड करचे म्हणून गुत्ता की ना
कंचे डिलीट करचे म्हणून ಗೊತ್ತಾಗಿನ डिलीट हिस्ट्री पळोवन ಗೊತ್ತಾಗಿನ बूक काण गेल्यार मोबायलाक कोणीय चार्ज करचें म्हणना मोबायल चार्ज करचें म्हणना तें रिचार्ज करचें म्हणना मोबायल भायर पडलो म्हण न्हू कांय टेन्शन हें सगळें बूक काण गेल्यार ना बूक तुमी न्हिदतना व्हरयेत काकसाकी व्हरयेत मोस्ट ऑफ यू वॉच द मोबायल एट वॉशरूम रायट नो म्हळ्यार वयल्यान देव पळयता सामेन वयल्यान देव पळयता बूक व्हरून वसा बूक खंयी व्हरून वसा शॉर्ट नोट करा दोज वर इन 10th एनीबडी इन 10th स्टँडर्ड या यू ऑल आर फेसिंग द पब्लीक एग्जाम 4 मार्काचे क्वेश्चन आसात लंब स्क्रिप्ट बरोवचें पडटा तुमकां सो ट्राय टू रायट लॉंग आन्सर कोण बरयता पळय तो प्रोलॉंग शायन जाता फेल्सिबायन म्हळें काणयो आयकत आसतना एक जॉग्रफी क्लास दोंगर म्हळ्यार कळ्ळें पर्वत म्हळ्यार कळ्ळें कण म्हळ्यार कळ्ळें रान म्हळ्यार कळ्ळें हें सगळें येता सो आमकां तेगांक हांगासर अवकाश दिला तुमच्या लागीं मेळचेच एक वर्ती खुशी ओडूल वेळ जाल्लो आतां वेळ उरोवंक हांव प्रयत्न करतां सो बी द बिंदास गायस खालें करा कुशेन करा खंयचें नवो येता पळय काण घेया वापरा कोण खालें म्हणून दी खालेंय करा पूण एका परिधी भितर रावा आनी उडास दवरा आमी माणसोपणाची भुरगीं आमी कोणाची भुरगीं माणसोपणाची भुरगीं कितेंय करा पूण तुमी एक नातला एक दीस ह्या वेदीचेर ह्या हॉलांत आसल्या वेदीचेर वा उक्त्या वेदीचेर तुमी खंडीत येजे एक दीस तुमचे फोटो म्हाका फ्लॅक्सर पळयचे तुमी शायन जाल्ले पळयचे तुमी तुमच्या इस्कॉलान तुमच्या क्लासींत तुमच्या वाड्यान तुमच्या फेरगेजेंत उरल्या भुरग्यांच्या की वयरचे कितें म्हणटात आर यू विथ मी से थम्स अप एंड से आर यू विथ मी आर यू विथ मी यू स्टॉप आर यू विथ मी आतां कोणो सावा चड म्हण आर यू विथ मी आर यू विथ मी हे येवंक गोत ना येस हे बटी मुख दोन हो साहेब काय कर मग बूक लागल्या आर यू विथ मी आर यू विथ मी येस तुमकां समेज सांग देव बरें करूं आमकां तेगांक अवकाश करून दिल्ल्या माणसोपणाक मीट अकाडमी आनी विशेष रितीन सगळी तकली आटोवन भितर बाबान म्हातारो जावन सको गोत्ते अर्लीपरा कार्यक्रम आनी 4 केस उरल्या ताचे तेय जातले ताणें मस्त तकली आटयला विशेष आभार मानता वितर बाब थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं बोवा पुरबायन सद सांबाळल्या आणि प्रबंध मंडन केल्ल्या वेदी वयल्या सैऱ्यांक आनी कार्याल भाग घेतिल्ल्या सर्व भुरग्यांक परबी पटयता आतां मांडसभान अध्यक्ष लुई बाब हांणी वेदीक येवन उलोवप्यांक ह्या दिसिका दिजे म्हूण विनंती करता.